वर्साचो सादो काळ पयलें सातोळें सुनवार मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान अध्याय 2 वळी 13 ते 17। जेजू दुसरी दर्याचे वेळेर गेलो आनी सगळो लोक ताचे सरशी आयलो आनी ताणें तांकां शिकवण दिली। फुडें चलून वेतना मांडवीर बसलेल्या लेवीक अल्फेवाच्या पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हटलें, म्हजे फाटल्यान ये। आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो। ताच्या घरांत जेवणाक बसलो आसतना साबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीसूय जेजू आनी ताच्या शिसां बराबर जेवणाक बसलेले। तर आदले जायते जाण ताचो फाटलाव करताले आनी तो 2 वसूलदारां आनी वायटाव्या बराबर जेवता खाता हें पळोवन फारिजेव पक्षाच्या धर्मशास्त्रांनी ताच्या शिसांक म्हटलें, 2 वसूलदारां आनी वायटाव्या बरी तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता? हें आयकून जेजून तांकां म्हटलें, बरी आसात तांकां न्हय, पूण वायटाकारांक की वैजाची गरज। तर हांव प्रामाणीक मनशांक न्हय पूण पातक्यांक आपोवंक आयला। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। वाखांडी तुका क्रिस्ता।